प्रश्नकाल सुरू करूया. Under Rule 49(2), the procedure and the conduct business of the Goa Legislative Assembly, I seek postponement of the Unstar LQ number 3, tabled by Sri Alex Reginald Lawrence, MLA Kurtaim, to be answered 17/7/2012 regarding the scheduled tribe post in Department for the reply for 31/7/2012. Under Rule 49(2), Rule of Procedure Conduct Business of the Goa Legislative Assembly, I seek postponement of Unstar LQ number 5, tabled by Atanasio Monserrat, MLA for Santa Cruz, to be answered 17/7/2012 regarding the ST, OBC and SC population in Santa Cruz constituency for reply on 31/7/2012. Speaker Sir, under Rule 49(2) of the Procedure and Conduct Business of the Goa Legislative Assembly, I seek postponement of Unstar LQ number 8 and 9, tabled by Sri Digambar Kamath, MLA Margaon, to be answered on 17/7/2012 regarding the medals obtaining and regarding the sports infrastructure created in Goa for the reply 31st July 2012. Unstar question number 8 and 9. Conduct business of Goa Legislative Assembly, I hereby seek postponement of Unstar LQ number 1 dated on 31/7/2012. श्री रोहन खवटे. Speaker sir, may I be permitted to ask Star LQ number 1? Reply is as per cyclostyle. Speaker sir, can the government highlight the number of primary, secondary and higher secondary schools along with the number of students in Porvorim? Porvorim constituency म्हणता तू? Aye. Question, Speaker sir, is regarding higher secondary section in schools in Porvorim. त्यामुळे primary चे information या प्रश्नात. It is a related question, Speaker sir. No, it's not. किती आला Speaker sir? Question is asking me about whether government intends to set up a. I can give you that information. I don't carry it because obviously the question is regarding higher secondary school. So higher secondary school प्रश्न असा तो whether there is a plan with the government to open grant permission to start. No sir म्हणता असताना एक गजाल सांगता की there has to be an next ताका तुका कळटले. Whether government has received any proposal? No sir, there is no proposal by anyone. नी हातून एक कितें आसा, आयच्या तारखेन पर्वरी जवळजवळ प्रायमरी स्कूल जवळजवळ 10 प्रायमरी स्कूल आसा. आज गव्हर्नमेंटान आनी 3 प्रपोजल्स एक्स्ट्रा घेतिल्ले आसा प्रायमरी स्कुला खातीर. सेकंडरी स्कूल्स आसा जवळजवळ 6 स्कुलां आसा. वी हॅव आस्क्ड द क्वेश्चन ऑफ हायर सेकंडरी कित्याक हे जे भुरगे शिकतले ते वतले फुडें खंय. एक वाटेन गव्हर्नमेंट एज पर एज्युकेशन पॉलिसी इज आस्किंग दॅट द चिल्ड्रन विदीन अ रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर अंतरान समज आसा 40 भुरग्यांची संख्या समज कमी आसा जाल्यार दे विल परमीट अनदर स्कूल म्हणून. आज आमचे खरें सुकूर गांवान गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल जे आसा फ्रॉम 1st स्टँडर्ड टू 4th स्टँडर्ड टोटल भुरग्यांची संख्या आसा 15. प्रश्न कितें? म्हजो प्रश्न आसा स्पीकर सर की हायर सेकंडरी आज आमी जेन्ना पर्वरी एज्युकेशन हब म्हणटा आनी वी आर ट्रायंग टू पुट इट अहेड द स्टुडंट्स वीच कम फ्रॉम मे बी सालिगांव, आल्दोना, गिरी, पर्वरचे हे प्रायमरीच्यान हाय स्कुलान वतात, सेकंडरीन वतात. सेकंडरींतल्यान फुडें जेन्ना वता द पेरेंट्स नॉर्मली ऑफ दीस चिल्ड्रन कम टू पीपल लायक अस as MLAs asking for admissions in schools. So the demand which is required does not substantiate the requirement of the higher secondaries. So मुझे एक proposal आशिल्लो Speaker sir की Porvorim, if it is being identified as an education hub, let a higher secondary, maybe in the regional plan or whatever policies are being named, certain institutional zone may be marked where higher secondary can be, people for private players also can be invited for setting up higher secondaries. Speaker sir, Porvorim constituency, there is nothing called as Porvorim except the constituency. There are 3 panchayats, Sukur, Penna, France. रोहन बाब. आणि ह्यो तिनूय पंचायती ज्यो आसा ह्यो तिनूय पंचायतीच्यो स्थिती मातशी वेगवेगळी आहा. पेन्ना फ्रांस आहा पळय तातले बहुतेक लोक पणजे येता भुरग्यांक हायर सेकंडरीक घालपाक. दे प्रिफर पिपल्स, मुष्टी फंड, डॉन बॉस्को,
ह्यो पणजेच्यो हाका प्रिफर करता कारण तांकां तशें टॅक्निकली पणजे इज क्लोजर टू दॅट टुवर्ड्स सुकूर सायड जे आसा पळय ते म्हापशा वतात चडशे पयलीं पासून आयचे न्हय आनी सेंट्रल पणजे परवळीचो जो एरिया आसा थंय एक हायर सेकंडरी आसा सो इफ ऑनरेबल MLA wants a second higher secondary within the prescribed rules and regulations, he can definitely approach government or ask government. But I think the situation is such, the second higher secondary cannot be permitted within 8 kilometers or 5 kilometers. 7 kilometers, the distance are. हे डिस्टन्स जे आहा ताच्या भितर सेकंड हायर सेकंडरी करपाक येना रेडियस काडून त्या हातून इवन इफ इट इज टेकन एज अ रोड ऑल्सो जाल्यार वर्च्युअली देर इज नो प्लेस फॉर सेकंड हायर सेकंडरी इफ एनीथिंग गोज बियॉन्ड दॅट सुकूर सायडीक बी कोण येता जर तूं जाल्यार इट कॅन बी कन्सिडर देर इज नो प्रॉब्लेम. स्पीकर सर एक मिनिट कमी करपाक जाय मातशें कारण अश्यो गरजो खूब कडेन आसा. हय स्पीकर सर एक सजेशन आसा जशें I entirely agree that there is more and more demand. फक्त कितें जातलो तो तुमकां खबर ना. अंदू तुमी SSCचो रिजल्ट पळयला जर तूं हे सगळे निर्णय करुया पण दिस कॅनॉट बी डन इमिजिएटली देर इज अ रिजन फॉर इट. इफ यू हॅव सीन द SSC रिजल्ट दिस टायम it was 14,000 approximately 500 students appear and 10,400 or some students passed. So when I saw that figure, lot of people thought of lower percentage of passing. म्हजो पयलो विचार म्हाका जो आयलो तो दर वर्सा सादारण 12,000 भुरगीं पास जातालीं अंदू 10,500 कित्याक जाली आनी दर वर्सा 18,000 अपियर जातालीं अंदू 14,500 कित्याक अपियर जाली. सो आय चॅक बॅक. सो आय रियलायज दॅट 10 years बॅक 5.5ची 6 करपाचो जो पळय एक्सरसायज आशिल्लो 5ची 5.5 5.5 6 हो एक्सरसायज जाल्लो ते मागीर अंदू 10वेन गेल्या ती भुरगीं फक्त 10,000 हायर सेकंडरीक डिमांड ना सद्या. सर आनीक आतां प्रॉब्लेम जातलो फुडल्या वर्सा येतचो ना सर ताज्या फुडल्या वर्सा येतचो ना 3 वर्सांनी आनी रेग्युलरली जातलो कारण स्पीकर सर हांव उत्तर दिता म्हजें आयक मरे ना हांव कितें हांव उत्तर दिता. अंदू 10वेन जी भुरगीं येल्या ती फक्त 10,500 रावंड फिगर सांगता. 10,500 आर गोईंग टू स्टँडर्ड 11 10वेंच्यान पास जावन. आतां सगळीं 11वेक वतना ITIन वता पॉलिटॅक्निकान वता थोडे जाण 12वी शिकता आनी मागीर पॉलिटॅक्नीक करता थोडे 10वी शिकून डायरेक्ट पॉलिटॅक्निका वता 10वी शिकून डायरेक्ट LLB वतात आतां. सो देर इज अ डिफरंट रूट्स अवेलेबल फ्रॉम 10. दीस इयर देर विल बी रिडक्शन ऑफ एटलीस्ट अबाउट 3,000 स्टुडंट्स फॉर 11th standard. 3,000 students this year. Next year 12th standard divisions will drop. Next year 10th standard divisions will drop. Only drop जाल्या division. So 3 years this process will continue because of that change in age, admission age. 10 वर्सां पयलीं पळय जे एज चेंज केले 5चे पयलीं सप्टेंबरांत केले आनी मागीर मे म्हयन्यान केले ताज्या मुळे हो परिणाम आसतलो. त्यामुळे खरीच गरज आसा जाल्यार तुमी सांगपाक हरकत ना डिस्टन्स जे आसा ताजो विचार करपाक येता पण म्हाका दिसता तो इट हॅज टू बी ऑल्सो टेक इन टू कन्सिडरेशन स्ट्रेंथ ऑफ अ हायर सेकंडरी. हायर सेकंडरीचो प्रॉब्लेम सांगता अनलायक स्कूल हायर सेकंडरी हॅज ओन्ली 2 एका जर तूं असलें BCom असलें जाल्यार कॉमर्साचें असलें जाल्यार 11वे 10व्यानी 11वेचे 2 क्लास उरता. 2 क्लास असल्या भितर 50 आनी 50 100 भुरगीं आसता मागीर तांकां क्लार्क मेळना मागीर तांकां सारको प्रिंसिपल मेळना. लॉट ऑफ अदर डिफिकल्टीज कम इन टू पिक्चर. दॅट इज वाय हायर सेकंडरी इट्स ऑलवेज गूड टू हॅव विथ 2 divisions or 3 divisions बिकॉज देन दे हॅव चंक ऑफ स्टुडंट्स. त्यामुळे डिस्टन्साच्या संदर्भात करपाक हरकत ना. स्पीकर सर जशें ऑनरेबल CMान जे एज्युकेशना बद्दल हायर सेकंडरी कडेन उलयल्या तशेंच आय थिंक वी नीड टू लुक एट द एज्युकेशन पॉलिसी एट द प्रायमरी लेवल इटसेल्फ. नवी स्कुलां आतां प्रायमरी नवी मागून घेवच्या पेक्षा जी गव्हर्मेंट स्कूल्स आर नॉट बींग इन अ प्रॉपर स्टेट कित्याक आयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ गव्हर्मेंट स्कूल्स पळयलो ऑनरेबल CMान इन दीस बजेट एज सेट स्मार्ट स्कूल्स जातली पूण आयची जी गव्हर्मेंट स्कुलां आसा आर नॉट इन अ प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर बेसिक नेसेसिटीज लायक टॉयलेट्स ऑर अदर थिंग्स आर नॉट अवेलेबल फॉर द स्कूल्स. सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी नवी प्रायमरी वाडयतात
सेकंडरी टू अ सर्टन लेवल आर गिवन लेटर. हायर सेकंडरी हांव मानता आज की लोक खुबशे पणजे वतात, म्हापशां वता, DMC जावं, झेवियर्स जावं, सारस्वत कॉलेज जावं, पर्वरी आमची एक आसा कॉलेज. पूण हे भुरगे फक्त पर्वरचे न्ही. वी आर गेटिंग फ्रॉम सालिगांव, वी आर गेटिंग फ्रॉम आल्दोना, वी आर गेटिंग फ्रॉम वेरियस. लागले जर तुका आवश्यकता आसा जाल्यार यू कॅन ऑलवेज एप्लाय. आय वील वर्क आउट आनी डिस्टन्स सुद्दां जर आवश्यकता आसत जाल्यार वी वील डेफिनेटली टेक दॅट पॉयंट इन टू कन्सिडरेशन. आमी सेक्शन 29 आणि सेक्शन 34 RT आहा पळय ताजेर RT रुल्स आर इन द लास्ट स्टेज ऑफ नोटिफिकेशन. एकदां नोटिफाय जाले की ह्या दोनूय हाजेर आमी ज्यो कितें कावन्सील आनी एडवायझरी बॉडी आहा पळय त्यो अपॉयंट करतात आनी वी आर टेलिंग देम टू गिव देअर फर्स्ट ओपिनियन ऑन ऑल दीस आस्पेक्ट्स मे बी इन 2 or 3 months. नेक्स्ट एकेडमीक इयराक हो विशय ताजे पयलीं जाग्यार घेवया. पण फुडल्या 3 वर्सां शाळांक एडमिशनाचो हायर सेकंडरीक प्रॉब्लेम आसतलो 2 ते 3 वर्सां हें लक्षांत धरा. हो प्रॉब्लेम इज नॉट क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑर क्रिएशन ऑफ एनीथिंग. इट वॉज बिकॉज ऑफ चेंज इन एडमिशन एज. स्पीकर सर, हांगा उत्तर दिल्लें आसा की RT एक्ट आमी गोंयांत इम्प्लिमेंट केलो म्हणून. तर म्हाका जाणून घेवपा जाय की स्कूल टायमिंग्स कितें आसा काय म्हणून. काय ना RT एक्टाचें कांयच ना स्पीकर सर भितर. खंयच्या प्रश्नाचेर विचार? त्या क्वेश्चनान RT एक्ट काय ना. हांवें फक्त सांगला की 1C. हे ताजे सजेशन्स आहा ते ताजे अंडर घेता म्हणून. 1C आसा तो. Alex, you want to? No. फक्त पर्वरी सुभाष, एकच प्रश्न. क्वेश्चन स्पीकर सर इज ओनली रिगार्डिंग पर्वरी. Yeah. इट इज नॉट रिगार्डिंग अदर दो आय हॅव एन्सर्ड सम रिप्लाय. स्पीकर सर, आयज जर आमचे जे हायस्कुलाचे आसा जर जाय जाल्यार ते ग्रांट्स मेळटा त्या स्कुलांक टिचर्स केन्ना मागतात ते फॉलोअप करतात ते करतात. पण सरकारी जी हायस्कुलां आसात तातूंत भितर कितलीशींच वर्सां जालीं एक स्कुलाक 3 हेडमास्टर 3 स्कुलांक 1 हेडमास्टर अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. प्रत्येक वर्साक टेम्पररी तांकां लेक्चर बेजीस घेवपाक लायता. हे कितलेशेच हो प्रकार कितलेशेच वर्सां चालू आसा. जर बसी दिवपाची असली, इंदिरा बालरथ जावं बाकीचे कितें करपाचें आसा जर जाय त्यो सगळ्यो फॅसिलिटी आसा त्यो एडेड स्कुलांक पयलीं मेळटात आनी सरकाराक स्वताच्या भुरग्यां खातीर ती चलत 3-4 किलोमिटर वतात. ही अशी दुसरी तरेची भावना सरकारी शाळांनी कित्याक आनी जी पळय हें आसा जी एडेड स्कुल्स आसात प्रायवेट मॅनेजमेंट आसा तांकां सगळ्यो सवलती सरकाराच्यो येतात त्यो सगळ्यांत पयलीं मेळटात आनी सरकारी शाळांनी हाजेर दुर्लक्ष जाल्लें आसा. म्हणून सरकाराची शाळा ज्यो आसात तातूंत भितर भुरगीं कमी आसात. सरकारा शाळा ज्या जाग्यार आसात थी 20 किलोमिटरा वयल्यान इंदिरा बालरथ येतात. थंयची सगळीं भुरगीं पुनायता आनी ती वता. कारण 1 किलोमिटराची सरकाराची शाळा आसा त्या शाळे भितर एक तर शिक्षक ना, इन्फ्रास्ट्रक्चर ना किंवा ट्रॅव्हलिंग हे ना. प्रश्न म्हजो आसा की सरकार हे केन्ना जाग्यार घालतले की जशे एडेड स्कुलांक दिता तश्योच फॅसिलिटीज सरकारी शाळांनी कित्याक दिना? स्पीकर सर, खरें म्हणजे प्रश्न मर्यादे भायलो आसा. पण आमदार नवीन आसा त्यामुळे हांव उत्तर दिता. हो प्रश्न हा पर्वरी खातीर आनी हायर सेकंडरी खातीर आनी पर्वरीचो. पण तरी सुद्दां हांव ठीक आसा प्रश्न हांवें बरो विचारला जरी त्या प्रश्नाशी संबंदीत नासलो जाल्यार म्हाका दिसता एक सरकाराक एक 6 महिने ते 9 महिने टायम दी. हे सगळे विशय खबर आसा पण अडचण इतलीच आसा की देर आर अर्लियर लिगसीज वीच आय हॅव टू कॅरी. कोणाच्यो आसात त्यो गेल्या 30 वर्सां आनी गव्हर्मेंट म्हणना फुडें काही प्रश्न आसता. We are aware of all what you have pointed out, and I can assure you that by this academic year, we will work out such a mechanism by which तुवें सांगला की प्रश्न जे टिचरांचे हेडमास्टर हे सगळे जे आसा कारणां आसा. हांव आतां कारणां हें करना. डिमांडाच्या रेट केल्यार कारणांय सांगता. म्हणजे कशें हा प्रॉब्लेम. आमी बालरथ 84 बालरथ सुनिराच्या डिपार्टमेंटान गेल्या खेपाच म्हणजे गेल्या गव्हर्मेंटाच्या आसतनाच अलॉट केल्ले. हांव येना फुडें म्हज्या फुडें पयलो प्रश्न आहे 84 बालरथ घेवन खंय भोवू? ड्रायव्हर ना. ते बालरथ जर तूं ड्रायव्हर घेतलो कारण जितले ड्रायव्हर सिलेक्ट केल्ले तांकां रुला प्रमाणे हे मेळपा भुरग्यांची स्कुलां चलोवपाक येना कारण सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डर आयली आतां की सुप्रीम कोर्ट सांगता अमकें हें आसचें पडटा ड्रायव्हराक. त्यामुळे तांकां ते दिवपाक येना जालें. आनी मेंटेनन्स कोणें करपाचो